म्हणटा एक मोग वाडटा. पूण आयज जेन्ना एक यूथ फॉरवर्ड फॅमिली आयज आमकां राज मळीक द यूथ प्रेसिडंट जेणे आयज एक इनिशिएटीव घेवन एक लीड घेतिल्ली आसा. आयज आमचे मुखार एक आसा नाम आमचे तेजे इंट्रोडक्शनाची गरज ना. जयेश साळगांवकर वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर आनी आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर RDA मिनिस्टर आनी दुर्गादास कामत वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी आयज आनी आमची एक टीम यूथ फॉरवर्ड आयज आमची एक टीम आसा आनी आमी एक तो एक इनिशिएटीव आयज घेतिल्लो आसा एक मोग वाडपाचो ऑन द डे ऑफ व्हॅलेंटायन्स डे. आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आहा मोगाच्या दिसा खातीर की बाबा आमी चिंतले गोवा यूथ फॉरवर्डान की बाबा कितें वेगळें करचें and to do something to the society. आमची ही यूथ फॉरवर्ड आमी केला इट इज नॉट ओन्ली पॉलिटिकल बट इवन सोशली एक्टीव म्हणून हे खंय तरी गोंयकारांक आनी युथा मदीं अवेरनेस जावचें आनी मोग फक्त गर्लफ्रेंडांक बॉयफ्रेंडांक न्ही इवन टू दी एल्डरली इवन टू युअर फॅमिली इवन टू युअर पेरंट्स असोच आसचो. तोच आमचो साथ ऑलवेज मिस्टर जयेश साळगांवकर सरान तांचो हात आमच्या वांगडा सद्दांच आसा. तसोच दुर्गादास कामत आनी तसोच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय with these footsteps and with their guidance they have always come forward and will always help you all in any need and every time. जो व्हॅलेंटायन डे आमी ओल्ड एज वुमन सेलिब्रेट केला फक्त एकूच आमकां दाखोवन दिवपा जाय की हो जो मोगाचो दीस आमी म्हणटा न्ही तो फक्त अशें तरणाट्यांकूच न्हू बट सगळ्यांकूच आसचो म्हणून. आनी आमी हो जो आतां आमी एक एक असले मुवमेंट आमचे चालूच दवरले. आमचे जे यूथ फॉरवर्ड आसा ते सगळे कितें आमच्या फाटल्यान आमचो पार्टी प्रेसिडेंट विजय सर आसा आनी ते सदांच आसतलो आनी आमी अशेंच एक एक कितें कितें करीत रावतलीं. ग्रेस होम जे हांगा जे एक आश्रय घर आसा ओल्ड एज होम हांगा सगळ्या मेंबरांक हांगा जे तांकां व्हॅलेंटायन्स डेचे परबे दिता. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे. यूथ वेन व्हॅलेंटायन्स डे असो मनोवपाचो आमच्या यूथ फॉरवर्डाच्या राजान जेन्ना आमच्या मुखार प्रपोजल दवरलो की इट शूड बी वी शूड स्प्रेड हॅपीनेस अँड लव टुवर्ड्स दोज हू डोंट गेट इट फ्रॉम देयर ओन चिल्ड्रन. सो आमकां दिसलें की वी वील बी देयर ऑलवेज फॉर देम आनी आमचें यूथ विंग जें आसा will always strive to work hard for these people. आयज हो दीस आमी स्पेशली आयज हे ओल्ड एज होमान आमी आयज येयल्या टू कम अँड ग्रीट द एल्डरली हियर हू आर रिजायडींग इन दीस ओल्ड एज शेल्टर. म्हाका अशें दिसतालें रायट फ्रॉम द बिगिनींग वाय डू वी हॅव ओल्ड एज होम्स आनी आमी कित्याक ओल्ड एज होम्स एनकरेज करता काय थ्रू सच कायंड ऑफ फंक्शन्स. पण ना, ओल्ड एज होम this is not about encouraging but this is about coming and supporting them. तेंच्या फुडें सरोन तेंचे कितें गरजो आसा कितें नीड्स आसा हेजे कडेन पळोवन नीड्स जर आमी आमच्या थ्रू सम सोर्सेस बिकॉज वी आर इन द पोजिशन फ्रॉम वेर वी कॅन डिलिव्हर आनी तेच्या माध्यमांच्यान जर आमी कितें नीड्स तेंच्यो पुरो शकल्यो जाल्यार लुकींग एट दॅट एस्पेक्ट आमी आयज वी हॅव taken this initiative. In fact, the Youth Forward has taken this initiative and I congratulate each and every member of Youth Forward and Amcha Durgadas Bab who is rock solid working behind them. I have been to this place few days back and त्यांना म्हाका अशें दिसून येयलें की they are facing lot of problems. आता one lady who has taken this initiative and तेणे initiative घेवन she is trying to provide food, shelter and medical needs ह्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना इवन वी शूड कॉन्ट्रिब्यूट टू दीस इनिशिएटीव आनी ताका लागून आय मेट देम फ्यू डेज बॅक एंड देर वर सम नीड्स वीच दे कॅप्ट इन फ्रंट ऑफ मी. बेसिक द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट नीड इज तेंचे हांगासर रूम्स तेका दे नीड मोर रूम्स देर. मागीर तांकां जो रॅम्प तुमी पळयला आसतलो वयर सरपाचो दॅट इज व्हेरी स्टीप आनी व्हेरी नॅरो. तर हे दोनूय आमी तांकां प्रोवायड करपाचो प्रॉमीस केल्लो आसा लास्ट टायम एंड इवन वी हॅव ऑलरेडी इनिशिएटेड दॅट वर्क ऑफ गिविंग देम. आय एम व्हेरी thankful for Mr. Jayesh to come here and see what we are doing and when he appreciated our job, what we are doing as a single person, like without money I started this to take care of the old people who are abandoned, who are spinsters, who are bachelors, even who have psychiatric issues. At that time no one can't handle them. That's the time where I started to give them the best as a human being, in humanity, no religion, no caste. I've got all different religions here and my aim is to go forward in taking care of them and I need Mr. Jayesh Saળgaonkar's help for the betterment of our place, as I will need a garden little bit for them to go out. That's it. And I thank sir for going ahead saying yes to